मोगा भावणानो, ह्या सुवातेर म्हणजे लुकाच्या 22व्या आविसरांत कांय व्हड अजापां जाल्ली आमकां दिसून येना. आमचो दोनी जेजू आतां निमाण्या सुवातेचेर पावलोलो आसा, म्हणजेच ताचें मरण लागीं पावलोलें आसा हें आमकां दिसून येता. आनी ताका धरून दिवपी ताच्या भितरलोच एक सीस जावन आसलो, आनी ताचें नांव जावन आसलें जुदास इस्कारियोत. ही वेळ निमाण्या जेवणाची जावन आसली. त्या सुवातेचेर जुदासूय आसलो. मोगा बाबणां, जेजू क्रिस्तान सगळेच तरेचे दूख आनी त्रास सोंसलेले आसले. खुर्साचेर आसतना शिरको ताका पिवंक दिल्लो आसलो, आनी इब्रोवाच्या 12व्या आविसरांत आनी दुसरे वळीन सांगलोल्या प्रमाणे जी खुशालकाय ताच्या मुखार आसली ती नाकारून खुर्साचें लोजेचें मरण ताणें सोंसलें. आयज आतां तो देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. जेजून आपली कूड 2 तरेन उपेगांत हाडलेली आसा, आनी ती आपल्या मरणाचो उगडास म्हणून सगळ्यांनी खावची आनी पिवची अशी ताजी येवजण जाली. उणो आनी दाकाचो रोस जावन ती आसा. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना हें ताणें दाखोळ करून दिल्लें आसलें, आनी ताजी कूड दाखयता तो उणो आनी ताजें रगत दाखयता तो दाकाचो रोस. मोगा भावणानो, जेन्ना आमी ताज्या नांवान एकठांय जातात तेन्ना तेन्ना आमी ताजो उगडास करचे पसत आमी उण्यान आनी त्या कोपान वांटो घेवंक जाय. त्या उद्देशी आमी ताजे थंय आसा हें उगडापें जाता. उणो दाखयता ताजी खुर्साचेर मोडलेली कूड, आनी दाकाचो रोस दाखयता ताज्या कुडींतल्यान व्हांवलेलें रगत. आयज तो उणो म्हणजे ताजी कूड न्हय, आनी तो दाकाचो रोस म्हणजे ताजें रगत न्हय, तर आमी तें ताच्या उगडासाक करची अशी ताजी येवजण जाली, आनी तें आमी करूंक जाय. जेन्ना तो उणो दाखयता जायते तरेचे गंव एकठांय केल्ले आसा, आनी ते बारीक केल्ले आसा, आनी ताजें पीठ करून ताजो उणो तयार केल्लो आसा. आनी जेन्ना आमी त्या उण्यान भाग घेता तेन्ना आमी कळीत करता की आमी क्रिस्तांव उद्देशी सगळे एक जावन आसा. कारण जायते तरेचे गंव त्या सुवातेचेर आसले, काळे, मोठे, लांब, बारीक, पूण ते पीठ केल्या उपरांत सगळे एक जावंक पावले. तशेंच आमचें जिवीत जावन आसा. आमी जरी काळे, ल्हान, व्हड, गरीब, ग्रेस्त अशे आसले तरी जेजूच्या उद्देशी एकूच जावन आसा. आमी वेगळे न्हय, तरी पूण आमच्या जिवितांत हो वेगळोसार येता, आनी वेगळे अशे आमी एकामेकाक दाखोळ करता, आनी तेन्नाच आमी पातकान पडटा. हें आमच्या जिवितांत येवचें न्हय. आमी जेन्ना जेजूच्या एकचारान आसा तेन्ना सगळीं एक म्हूण आमी रावूंक जाय. तेन्नाच देवाचो मोग आमचे भितर दिश्टी पडटा. जेन्ना ताजी कूड खुर्सावेल्यान सोंकला देंवयली तेन्ना म्हाका दिसना मनशा सारकी ताजी कूड आसली म्हणून, वो ताजे कुडीन रगत आसलें म्हणून. ताजे कुडीन एक थेंबो रगताचो नासलो. ताणें आपलें सगळें रगत मनशाच्या पातका पासत वारयल्लें आसलें, आनी ताणें आमकां सुटका फावो केल्ली आसली. आयजाच्या 52व्या आविसरांत आनी 14वे वळीन अशें बरयल्लें आसा की ताजें मुखामळ मनशाचे सारकें नासलें, ताजें रूप मनशाच्या जाती सारकें नासलें. इतलें तें पिड्ड्यार जावन गेल्लें आसलें, कारण तो ताच्या मुखार रोपट्या सारको, झाडाच्या कोमरे सारको वाडलेलो आसलो. ताका रूप नासलें, ताका सोबीतकाय नासली. ताका पळयलो तर मनशान अशें म्हणूंक जातालें की हाणें बरेंच कितें तरी पातक केलां. पूण मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणानो, अशें जावंक ना. तो खूब सुंदर आनी सोबीत जावन आसलो. ताज्याहून सोबीत आनी कोणूच नासलो.
तो देवाचो पूत जावन आसलो. ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत हें सगळें सोंसलें. ताजें मुखामळ हें खरें म्हणजे सुर्या परस पडजडीत जावन आसलें. पूण ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत हें खुर्साचें मरण सोंसलें. स्वर्गावेली सगली सुंदरकाय ताणें सोडली आनी ह्या संवसारांत तो मरूंक आयलो. आयज तो मरूंक नासलो जाल्यार तुका आनी म्हाका त्या खुर्साचेर मरूंक जाय आसलें. आमच्या पातका उद्देशें आमी मरूंक जाय आसलें. पूण दुनियान आमचें पातक आपल्याचेर घेतलें आनी तो मेलो. आयज ताका त्या खुर्साचेर मरूंक वयचें पडटा आनी ताका धरून दिनारो ताजोच सीस जावन आसलो. तो जावन आसलो जुदास इस्कारियोत. पास्काची परब आतां सोंपलेली आसली. आयज आमी दोनयाच्या मेजाशी येवन आमच्या काळजाची परिक्षा करतात. जें कितें आमी त्या मेजाशी येवन करतात तें ताच्या उगडासाक लागून आमी करतात. ताणें खुर्साचेर आमच्या पासत जें कितें केलें ताचेर आमी नदर लावंक जाय. ताचे पासत आमच्या काळजांत कितें तें आसूंक जाय. कारण पयली कोरिंथकारांक चीट 11 आनी 26 वळ सांगता, कारण जितले फावटी तुमी उणो खातात आनी तें पियेतात तितले फावटी तुमी दोनयाचो उगडास करतात. मोगा बाबणानो, खरेंच दोनयाचो उगडास आमी सदांच करूंक जाय. जो कोण ताचो घात घेवचो आसलो तो तांचे मदें आसलो. कांय लोक अशें म्हणटात की जुदास दोनयाचें निमाणें जेवण जावचे पयलींच त्या सुवाते वयल्यान गेल्लो आसलो म्हूण. म्हाका दिसता हेंय खरें आसूंक जाय. लुकाच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत तें सारकें दिसून येता. पूण जुआंव हें सारकें बरयता वो आमकां सांगता, पास्काच्या परबेच्या वेळार दोनयान ताका उणो दिलो. तुमच्यांनी जुआंवाचें शुभ वर्तमान 13 26 ते 30 वळी वाचून पळोवंक जाता. जेजून ताका म्हटलें, तूं जें कितें करचो आसा तें बेगीन कर. आनी तेन्ना रोकडोच जुदास भायर सरून गेलो. जण एका सिसाक दिसता की तो जेजूक नाकारूंक शकना, ताचो घात करूंक शकना. पूण तो ताचो घात करूंक शकलो आनी ताच्या खूद सिसानूच ताचो घात केलो. हें आतां आमी पळोवया. तुमी प्रमाणीक आसात जाल्यार तुमी सुद्दां ताका नाकारूंक शकतात, ताचो घात करूंक शकतात. जर तो आमच्या पासत कांयच करूंक तयार ना तर आमी फाटीं फुडें पळयनात ताका नाकारता. देवाक आर्गा. आमचें जिवीत अशें आसून सुद्दां आमी आयज पासून ताका नाकारूंक ना त्या पासत. पूण जेन्ना जायते जाण कोश्ट आनी दूख सोंसतात तेन्ना ते म्हणटात देवान आमच्या पासत कितें केल्लें आसा. आमी ह्या संवसारांत कित्याक जियोंक जाय. आमचें दुनियान कांयच आयकूंक ना. परत आमी संवसारांत गेल्यात चड बरें. आनी अशें म्हणून जायते जाण संवसारांत गेल्ले आसात. मोगा भाव-भयणानो, जर अशी तुमची येवजण आसा जाल्यार ती येवजण आयजूच तूं पयस कर आनी देवाशी यो आनी तुजे चुकीचे तूं बोगसणे माग. मोगा भाव-भयणानो, व्हड दुखाची गजाल म्हणजे आयज सुद्दां हीच परिस्थिती आमकां ह्या संवसारांत दिसता. आयच्या सोबांनी सगळ्यांकूच व्हड जावंक जाय. जशें शीस त्या वेळार म्हणटाले की आमच्या मदें व्हड कोण, तशें आयज आमच्या मदें व्हड कोण होय प्रस्न आमकां पडलेलो आसा. लुकाचो 22 25 ते 27 वळींनी दोनी जेजू तांकां सांगता, ताणें आपणे एकदम सकयली सुवात घेतलेली आसा आनी हेंच ताणें केल्लें आसा. ताणें तुजी आनी म्हजी सुवात घेतलेली आसा आनी त्या खुर्साचेर ताणें ती सुवात दाखोळ केल्ली आसा. जेन्ना दोनी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराचेर आयलो तेन्ना सगळ्या संवसाराच्या मनशांनी ताजी सेवा चाकरी करूंक जाय आसली. पूण ताणें ताजी सेवा चाकरी करूंक ना. मनशाची येवजण वेगळी आनी देवाची येवजण वेगळी. मनशाची सेवा चाकरी कोणाक जाय? मनशाची सेवा चाकरी देवाक नाका, पूण
देवान तर खूद आपणे मनशाची सेवा चाकरी केली. जेजू ताच्या शिसांक खूब दयाळपण दाखयता. तो तांकां सांगता, ह्या संवसारांत तुमची परिक्षा जातली, पूण तुमी गोठ रावात, थीर रावात, भियेनाकात. म्हाका खात्री आसा, देवाच्या राज्यांत ह्या शिसांक व्हड सुवात आसतली. ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या फाटल्यान सारलेलें आसलें. ताणें आपलें सगळें सोडलेलें आसलें. तो फकत ताच्या सांगाताच तांकां व्हरचो ना, तर त्या सुवातेचेर तांकां व्हड इनाम दितलो. इस्रायलाच्या 12 वंशाचेर राज्य करूंक तो तांकां दितलो. ही तांची पदवी आसतली. देवाच्या भुरग्यां पासत फुडें व्हड गजाल घडची आसा. देवान ती तांच्या पासत सांबाळून दवरलेली आसा. भावार्थ्यांक उंचली सुवात फावो जातली. पूण म्हाका खबर ना की तुमच्यांतले कितले जाण स्वर्गींतल्या राज्यान वेतले म्हणून. म्हाका जाय तुमी सगळ्यांनीच ती सुवात घेतलेली. हांव तुमकां अशें म्हणना की तुमकां ती सुवात फावो जावची ना म्हणून. तुमी थारण जोडलेलीं सगळींच जाणां जावन आसा. तुमकां ती सुवात फावो जावंकूच जाय. जांचें थारण जाल्लें आसा तांकां त्या सुवातेचेर वचूंकूच जाय. पूण जांचें थारण जावंक ना तांचें कितें? आयज ती सुवात खूब सुंदर जावन आसा. पवित्र पुस्तक जर आमी वाचलें जायत जाल्यार आमकां समजून येतलें ती सुवात कितली सुंदर आनी बरी जावन आसा. देवाचे कृपेक लागून तुमी स्वर्गान वेतले, पूण तुमच्या कामा प्रमाणे तुमकां फावो जातलें आनी त्या प्रमाणे तुमकां ती सुवात फावो जातली. तो मोगाळ आनी काकुतवंत देव जावन आसा. मोगाळ बाबणानो, तुमचें काम देवाच्या मुखार सारकें आसा काय ना हें आमी सांगूंक शकना. त्या कामाची तुमी चवकशी करून पळोवंक जाय. आतां म्हाका विश्वास आसा की देव आमच्या एकाच गजालीची नीत करतलो, आनी ती गजाल म्हणजे देवान आमकां जी देणी दिल्यात ताचो उपेग आमी ह्या पृथ्वीचेर कशे तरेन केला हाजें, आनी कशे तरेन आमी देवाचें देणें उपेगांत हाडटा हें देवाच्या मुखार हाजीर आसा. देवान मनशाक वेगवेगळे तरेचीं दानां दिल्लीं आसा. कांय जाणांक ताणें गावपाचें दान दिलां, कांय जाणांक ताणें संदेश दिवपाचें दान दिलां, कांय जाणांक ताणें भाशांतर करपाचें दान दिलां, कांय जाणांक दुसऱ्याक आदार करचें दान दिलां. तर मोगाळ बाबणानो, हीं दानां जर आमी सगळीं तुमकां सांगत रावले जाल्यार दीस आनी रात काबार जातली, पूण तीं दानां सांगून काबार जावचीं ना. तर ताजेर आमी चड उलोवचें न्हय. पूण आयज तूं तुका विचार, देवान तुका कित्या पासत ह्या संवसारांत वेंचून काडला? काय देव बेकार आसा तुका वेंचून काडपाक? ना, देवाची व्हड येवजण आसा तुका वेंचून काडूंक, आनी त्या प्रमाणे तुवें तें ताजें काम करूंक जाय. देवान जर तुका वेंचून काडूंक नासलो जायत जाल्यार आयज दुसऱ्याकूय उतर फावो जावचें नासलें. जेन्ना देवान म्हाका वेंचून काडलो तेन्ना हांवें देवाक विचारलें, दोनया म्हज्या थंय तुजें काम कितें? तर देवान योग्य वेळार म्हाका जबाब दिलो, आनी आयज हांव हें देवाचें काम करूंक शकलों. जर आमी पेद्रूच्या जिवितांत पळयल्यार आमकां अशें दिसता की पेद्रू जेजूच्या सांगाता मरूंक पासून तयार आसलो, आनी तो म्हणटालो, दोनया सगळे जाण तुका नाकारीत, पूण हांव तुका केन्नाच नाकारचो ना. पूण दोनयान ताका सांगलेलें आसलें, तूं आपल्याक 3 फावटी नाकारतलो. आनी हें खरें जावंक पावलें. जेजून पेद्रूक पयशिल्ल्यान पळयलो, आनी जेजू त्या वेळार ताका पळयतालो आनी ताका उगडास हाडून दितालो की तुजीं उतरां कसलीं आसलीं. आनी त्याच वेळार पेद्रूच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतालीं. खऱ्यांनीच पेद्रून ताका नाकारलेलो आसलो. एकदां न्हय तर 3 फावटी नाकारलो. आयज आमी दोनूय जेजूक कितल्या फावटी नाकारता? आमच्या जिवितांत जें कितें आसा त्या उद्देशी आमी ताका नाकारता. जेन्ना आमी ताच्या मुखार येना त्या उद्देशी आमी ताका नाकारता. जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार करिना तेन्नाय आमी ताका नाकारता. आनी जेन्ना आमी गुणगुणटाव तेन्नाय आमी ताका नाकारता.
मोगा भाव भयणांनो, असल्यो संवय आमच्या जिवितांतल्यान आमी काडून उडोवंक जाय आनी आमी देवाचे खरे सीस जावंक जाय. देवान तुका एक देणें दिल्लें आसा. त्या देणाचो तुवें योग्य उपयोग करूंक जाय. जर देवान तुका देणें दिलां आनी ताचो तुवें योग्य उपयोग केलो ना जाल्यार तूं ह्या संवसारांत आनी देवाच्या मुखार व्हड गुन्यांवकारी जातलो. कारण तुज्या पासत जेजून जीव दिल्लो आसा. आयज ह्या संवसाराक देवाचें उतर कशें पावतलें, देवाचो वावर फुडें कसो वेतलो. आयज तुका ह्या संवसाराचें कांयच पडून वचूंक ना. तुज्या घरच्यांचें तुका पडून वचूंक ना. तुज्या गांवांत आसलेल्या लोकांचें तुका पडून वचूंक ना. मोगा बाबणानो, कितलेशेच प्रस्न आसा. हांव खंयचे म्हणून प्रस्न तुका विचारूं. आयज तूं तुकांत विचार, आपणाक दुनिया जेजून कित्याक वेंचून काडला आनी आपणें कितें करूंक जाय. दुनिया जेजून आपले सिसांक वेंचून काडले, बेश्टेच काडले ना, तर ताणें त्या सिसांक व्हड काम दिलें. आयज संवसारांत जर पवित्र पुस्तक तयार जालें जायत जाल्यार तें ताच्या सिसां उद्देशींच पूर्ण जालें. आनी आयज तुका आनी म्हाका त्याच उद्देशीं सुटका फावो जाली आनी आयज आमी स्वतंत्र आसात. जर जेजून सिसांक वेंचून काडूंक नासले जायत जाल्यार पवित्र पुस्तक जावचें नासलें आनी तुका आनी म्हाका सुटका फावो जावची नासली. पूण आयज तुका वेंचून काडला तर एक देवाचें काम व्हड पूर्ण जावचें आसा त्याच पासत. तुका वेंचून काडला तुवें फकत आयताराच्या दिसा सोबेत येवचें, बसचें आनी परत घरा वयचें त्या पासत आनी एक दीस मरोन वयचें? ना मोगा भावा, ना मोगा भयणी. आयज व्हड कामां तुज्या उद्देशींच पूर्ण जावचीं आसा. हांव नको हांव कोण आसलों, पूण देवान म्हाका कितें केलो. हांव एक खोटो, दर्डिरो, पातकी, मेळो मनीस. म्हजो तर नास म्हज्या मुखार आसलो. हांव मरूनच वचपाचो आसलो. कांयच बरेंपण म्हज्या जिवितांत नासलें. पूण देवाचे व्हड उपकार ताणें म्हाका खंयच्यान खंय पावयलो. आयज जर हांव तुमच्या मुखार आसां जायत जाल्यार हे म्हजे येवजणेन न्हय, तर देवाचे येवजणेन. तो देव आयज तुका आपल्या कामा पासत आपयता. आयज जेजू बेश्टोच ह्या संवसारांत येवंक ना. ताणें लोजेचें दुखाचें मरण मेलो. खुर्साचेर ज्या सुवातेचेर तूं आनी हांव मरूंक जाय आसलो त्या सुवातेचेर तो मेलो. मोगा भावा, आयज जायते जाण तुमी ही कार्यावळ आयकतात. ह्या कार्यावळी उद्देशी तुमकां जायतो फायदोय जाता. तुमी आमकां कळयतात त्या पासत आमी तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ कशी लागली ती आमकांय समजोवच्या पासत तुमी पळयात. आमकां खूब खुशालकाय मेळटा. ह्या संवसारांत खरेंच देवाचें उतर आयकणारे लोक आसात म्हणून. मोगा बाबणानो, आयची ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया. तर तुजी गरज तूं आयजूच आमकां कळय